प्रितीच्या बा भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 16वी चीट 16 ते 20 पर्यंत। आनी ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्या वयर आयकता जेजू म्हणटा की ताजे दीस पावल्या वचपाचे, तो आतां आपल्या शिसां बरी आहा आनी तो जाणो तो आतां स्वर्गार बापा कडेन वचपाचो टायम जाला ताजो, कित्याक तो खुर्सार मरपाचो आहा। आनी तो कालच्या शिवर्तमानान आपल्या शिसांक म्हणटा की म्हाका तुमकां कितलें सांगूंक जाय आनी कितलें आहा सांगपाक, पूण तुमकां तें ह्या वेळार चड जातलें, तुमकां सोजमचें ना। आनी चड करून ह्या वेळार तुमकां ती सोजमणी मेळपाक तुमचें मन बरोबर ना। देखून पवित्र आत्मो येतलो आनी तुमकां सगळें जें हांवें सांगता तें ताची सोजमणी दितलो। आनी भाव भयणीनो, खरेंच पवित्र आत्मो येयलो आनी शिसांक घोटाय दिली आनी ते शिवर्तमान सगळ्या जाग्या कडेन परगट करून पावले। आनी देखून आमी सगळीं आतां जेजूची भावार्थी जाल्या, आमी जेजूची शिश जाल्या। आनी आयच्या शिवर्तमान जेजू म्हणटा शिसांक, तो म्हणटा थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे ना आनी त्याच्या उपरांत थोड्या उपरांत परतून तुमी म्हाका पळयतले, पूण संवसाराक म्हाका पळोवपाक आनी केन्नाच जावचें ना। कित्याक म्हणटा तशें? कित्याक जेजू जाणो की तो आतां खुर्सार वेता आनी जेन्ना मरतलो तो आतां तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जातलो। आनी जेन्ना तो पुनर्जीवन जातलो तेन्ना संवसाराक ताका पळोवंक जावचें ना, कित्याक जेजू आतां दुसऱ्या कुडीन आतां थंयसर ताचे मुखार हाजीर जातलो। हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? जेन्ना जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो तेन्ना ताची कूड जी आसली ती मनशा भाशेन नासली, ताजी आसली आत्मीक कूड। आनी फकत भावार्थी लोकांक जेजूक दिश्टी पडटालो। आनी तो म्हणटा थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे ना, सगळो संवसार एकदम खोशी जातलो, कित्याक ताणें म्हाका सगळें वायट करून म्हाका मारला, म्हाका जेशी मारला। पूण हांव जेन्ना पुनर्जीवन जातलो तेन्ना हांव तुमचे कडेन परतून येतलो, तुमकां केन्नाच सोडचो ना। आनी गेल्या उपरांत स्वर्गार हांव तुमकां पवित्र आत्मो धाडटलो। आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी कितें शिकूंक पावता? आमी जाणो जेजू आतां कुडीन ह्या संवसारान ना, तो ह्या संवसारान येवन परतून गेलो स्वर्गार आपल्या बापा कडेन, पूण ताणें पवित्र आत्मो आमच्या बरोबर धाडला, पवित्र आत्मो आमचे कडेन धाडला। आनी आमी जावन आसा जेजूची आमी भावार्थी लोक, आमी खरें जेजूच्या उतराचेर भावार्थ जाता। आनी जेन्ना ताच्या उतराचेर भावार्थ जाता आमी जाणो की पवित्र आत्मो आमचे बरोबर आहा, पवित्र आत्मो आमच्या भितर रावला। आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां कितें? गरज आमकां पवित्र आत्म्यान आमकां त्या उतराची शिकवण दिवपाक, कित्याक आमच्या मनान आमच्या गिन्यानान त्या देवाचें उतर शिकपाक आमकां जावचें ना। पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकोवंक पावता। आनी देखून भाव भयणीनो, आमी केन्नाच उदास वा दुखी केन्नाच रावपाची न्हय, कित्याक पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा, पवित्र आत्मो आमकां देवाच्या मोगान भरला। आनी देखून ह्या वेळार जेन्ना आमकां ही शिकवण मेवल्या की पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा, देवान आमचे भितर सगळो आपलो मोग भितर व्हावयला, तेन्नाच आमच्यान एकदम खोशयेन एकदम पवित्र आत्म्याच्या उदेशी आमच्यान हें जिवीत जालें येता। आनी भाव भयणीनो, एका क्रिस्तांवान दुखी रावपाक, उदास रावपाक हें सारकें न्हय, कित्याक जेन्ना देव आमची बरी आहा आमकां गरज केन्ना उदास रावपाक वा दुखी रावपाक, त्रास येतले, खूब वायट जातलें, पूण आमी जाणो की देव आमकां केन्नाच सोडिना, देव आमचे बरोबर आहा। ताणें सांगलां आमकां हांव तुमकां केन्नाच सोडचो ना। आनी जेजू खरेंच आपल्या उतरा उदेशी तो रावलो, ताणें पवित्र आत्मो धाडलो शिसांक, तो गेलो स्वर्गार, पूण पवित्र आत्मो धाडल्या उपरांत पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ जाता। देखून भाव भयणीनो,
आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया, एकाच उतर धरुया आमी. पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा. पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा म्हणजे कितें? तो आमचे भशेन हांव जसो तुमचे कडेन उलयतां, हो आमचो घोव, आमची बायल आमचे कडेन उलयता, आमची भुरगीं उलयता, हो संवसार आमचे कडेन वचून तो हो पवित्र आत्मो आमचे कडेन उलयना. पवित्र आत्मो आमकां ताच्या उतरा वरवीं, जेजूच्या उतरा वरवीं उलयता. आनी जेन्ना आमी तें उतर घेता, तें उतर पाळटा, तेन्ना खरेंच आमकां पवित्र आत्मो आमकां ती वाट दाखयता जेजू कडेन. ते आमकां खोशी दवरता, ते आमकां शांती दिता आनी सगळें बरें देवाचें आमकां फावो जाता. देखून आयज भाव भयणीनो, आमी हाचेर नियाळ करून पवित्र आत्म्याचे उद्देशीं आमचें जीव सारुया. तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव एक एकदम बरो दीस आवडयतां. आनी हांव जाणा तुमी खूब जाणां म्हाका वॉट्सॅपाचेर बरोवन म्हाका एक मॅसेज धाडटा की तुमकां हें उतर आमचे भाशेन एकदम तुमकां मानवलें, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव खरेंच सजमतां की तुमी देवाचें उतर वाचतात, फकत वाचिनात, शिकतात, ताचेर नियाळ कोत्तात. पवित्र आत्म्या उद्देशीं तुमकां आजुनूय जाणवाय मेवता उतराची, आनी त्या उतरा प्रमाणे तुमी तुमचें जिवीत सारतात. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलों. गॉड ब्लेस यू ऑल.